नमस्कार। आणि आज जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या दरम्यान आज रिवण मतदारसंघातल्यान भारतीय जनता पार्टीतर्फे आमचे नॉमिनेशन फॉर्म भरला ते राजेश गांवकर हाणे आणि प्रचंड असा जनसमुदायाच्या आधाराचेर आज एक मिरवणूक काढून आमच्या या मामलेदार कचेरी भितर रिटर्निंग ऑफिसराच्या समोर आज अर्ज दाखल केला असा आणि भारतीय जनता पार्टीतर्फे म्हाका दिसता की हे निर्विवाद बहुमत संपूर्ण गोंयान भितर आसतलेच आणि म्हाका दिसता की गोंयान भितर सगळ्यांनी चढ जो मार्जिन घेऊन निवडून येतले ते राजेश गांवकर रिवण मतदारसंघातल्यान। कारण आम्ही गेले ते 2 दिसांत साधारण ते प्रत्येक कार्यकर्त्याकडेन संपर्क केलो, प्रत्येक पंचायतीन आम्ही 300-400 लोकांच्यो बैठको घेतल्यो आणि तांचे आशीर्वाद घेतलो आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या संमतीन आज राजेश्रीन आज फॉर्म भरलेलो आसा। म्हाका खबर आसा की राजेश्री ही पहिली पंचायत सदस्य म्हणून रावले आसा, सरपंच म्हणून ताणें काम पळयल्लें आसा आणि एक प्रदीर्घ असो अनुभव आणि भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्य आसा गेले ते 20 वर्सां म्हणजे तळमळीन ते कार्य करीत आसा आणि प्रत्येक गांवांगांवांत प्रत्येक घराघराक 3-4 वेळा तरी ताचो संपर्क जाल्लो आसा। अशें जनसंपर्कांतल्यान मुखार आयिल्ले एक अत्यंत कार्यक्षम प्रामाणीक आणि आतापर्यंत पक्षाकडेन मोठ्या धैर्यान रावल्ले आणि मेहनती जिद्दी कश्टी असे एक उमेदवार आमकां मेळ्ळे आसा आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमच्या सगळ्याच्या म्हणजे आमचे बरोबर आसात ते आदले आमदार बोमानेस वासुदेव भाऊ आसा, तशेंच आमचे सगळे सरपंच 7 पंचायतीचे सरपंच आज खंबीरपणान आज राजेश्री गांवकर हांच्या तर्फे उभे रावल्ले आसात। 2 पंचायती आमच्यो 1200 मतदारसंघात पडटात, 5 पंचायती हांगा ह्या 5 पंचायती पैकी उगे पंचायतीचे सरपंच बाय दिव्या नाईक, तशेंच आमच्या भाटी पंचायतीचे सरपंच बाब चंद्रकांत गांवकर, तशेंच आमचे वाडे पंचायतीचे सरपंच बाब चंदन उननकर, तशेंच आमचे नेत्रावळी पंचायतीचे सरपंच बाब बुंडावरक, हे 5 सरपंच आणि आमच्या रिवण पंचायतीच्यो सरपंच बाय वैशाली नाईक, या सगळे पंचायत 5 पंचायतीचे सरपंच आज हांगा रावले आसात। बाकीचे 2 पंचायतीचे सरपंच आज हांगा आयले आसात। आमचे मंडळाचे अध्यक्ष तशेंच आमचे मलकर्णे पंचायतीचे सरपंच बाब राजेश गांवकर हे राजेश्रीचे पती जावन आसात, तेही आज आमचे मदीं उपस्थित आसात। तशेंच आमचे कावरे पिल्ला पंचायतीचे सरपंच बाय विधी वेळीप या सगळ्यांच्या संमतीन आज प्रचंड अशा जनसमुदायाच्या आधाराचेर आज आमी हांगा आयले आसात। आमकां 4 जे फॉर्म भरलेले तातूंत भितर आज सुरेश केपेकार हे आदले आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य आशिल्ले ते आज हांगा येवन फॉर्म सादर करता आसतना रावले। तशेंच आदले आमचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आशिल्ले नवनाथ नाईक तेही आज ह्या सगळ्या फॉर्म भरता आसतना प्रक्रिये भितर सहभागी जाल्ले आसात। आमकां पूर्ण खात्री आसा जे 4 कॅन्डिडेट आमकां भरले तातूंत भितरले दिक्षिता देविदास कालेकर हांची म्हणजे सौभाग्यवती ते आज आमचे बरोबर रावले, रुपेश आसा ताची सौभाग्यवती प्रियांका गांवकर हे आमचे भाटी पंचायतीचे उपसरपंच आहेत, तांचोय सहभाग या सगळ्या फॉर्म भरती नॉमिनेशन फायल करता आसतना आसा। तशेंच आमचे सुरेश केपेकार जांच्या सौभाग्यवतीन फॉर्म भरलो तांणी फाटी घेवन आज एकमतान एकजुटीन सगळ्यांचो एकमेव उमेदवार म्हणून राजेश्री गांवकर ही आज मुखार वता आणि गेले ते 2 दिसां भितर आमी संपूर्ण मतदारसंघां भितर आमचे जे 50 प्रमुख धरून सगळ्यांची संमती घेतली। सगळे जे आमचे कार्यकर्ते विखुरलेले आसले जे कार्यकर्ते कांय कारणाक लागून गैरसमजुती लागून आज पयस रावल्ले ते सगळे कार्यकर्ते एकजूट जावन परत एक फावटी आमच्या या कॅम्पेनिंगा भितर सहभागी जाल्ले आसा। म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमी प्रचंड असो विजय राजेश्री गांवकराक आणि भारतीय जनता पार्टीक दितले। आमी खूप खूप आभारी आसात आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नाईक, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे जे सरकार आसा त्या सरकाराचे मुख्यमंत्री धडाडीचे यशस्वी नेतृत्व एक तरुण तरणाटे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या आशीर्वादान हे कॅम्पेन आज मुखार वचत आसा। आमचे इलेक्शन एजंट म्हणून काम पळयतले ते बाब आमचे सुहास देयकर, तशेंच आमचे बाकीचे सूर्यकांत नाईक हे आमचे कन्व्हेनर, तशेंच कॅम्पेनाचे इन्चार्ज आमचे भाऊ वासुदेव मेंग गांवकर आदले आमदार, असे प्रचंड अशा सगळ्याच्या संमतीन
आणि ह्या मतदारसंघातल्या जे जे जाणी कोणी पहिली निवडणुको लढयल्ले आसात, जे सगळे सरपंच आसात, पक्षाकडेन एकनिश्ठ रावून गेले ते 20-25 वर्सां जाणी काम केल्ले आसा, तांचो सगळ्यांचो आयज सहभाग ह्या नॉमिनेशन फायल करता आसतना मेळ्ळो आसा म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब मना काळजांतल्यान देव फायते वतना म्हणून आमी फॉर्म भरलेले आसा. हांव आमचे पक्षाचे भारतीय जनता पार्टीचे हांव आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे अध्यक्ष दामोदर बाई तशेंच आमचे सराचे आनी हांगा सरपंच पंच मंडळाचे आनी सगळे आमचे कार्यकर्त्याचे हांव आभारी आसा. आनी आमी हो मतदारसंघ सगळ्याच्या आदाराचेर आमी हो भरघोस मतान निवडून हाडटले आनी आमकां सगळ्यांनी सांगता. तुम्ही पळयतात GNH.